गीत घेऊया पेज 19A35. तुझे सोशे आयल्या दोन्या मोजो तुझी मागो आमकां आयतो तो जाप सोमेस्ताची दोन बागोय गरज आमची दोन बागोय गरज आमची. तुमकां सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं. तुकाय देव करपाक देव. आयच्या ह्या मिसा बलिदानान केरीत भाशेन फ्रांसिस्को परेरा हाचे बरे भलायकी बसत म्हूण देवा लागीं मागुया. देवाशान जेन्ना आमी मागता तो आपल्या स्पर्श्टान भावार्थान विश्वासान जी मनशां ताचेर दवरतात तांकां आपल्या स्पर्श्टान तो तांकां नितळ आनी बरी करता. तशेंच फ्रांसिस्को परेराचेर सदांच देवाची काकूत आनी आशिर्वाद आसून आनी तो आसा ते शिकपणांसून तो भायर सरून रोखडोच बरो जावंक म्हूण देवाची कृपा आनी आशिर्वाद मागुया. तशेंच देवाक आर्गां आनी दिनवासणी दिवन ह्या मिसा बलिदानान मागता डॉमिनीक आनी ताची फॅमिली. तर ह्या मिसा बलिदानान आतां आमी भितर सरुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. प्रितीचे म्हज्या भावा भयणीनो, सर्वेस्पोर देव ह्या संवसाराचो मोग करता. त्या पासत तेणे आपल्या एकल्याच पुताक ह्या संवसारांत धाडलो. तशेंच सदांच भावार्थ विश्वास दवरून जी मनशां जेजू क्रिस्ता सवे रावतात तांकां सदांच देवाची कृपा आनी आशिर्वाद मेळता प्रमाणीकपणान आपलें जिवीत फुडें व्हरूंक. आयचे वाचपा वरवीं देव आमकां सदांच घालतेकायेन एके भाशेन देवाचो मोग आमच्या जिवितांत जो आमकां मेळ्ळा तोच दुसऱ्यांक दिवंक म्हूण आमकां आपयता. पूण बरेच फावट आमच्या जिवितांत आमी स्वार्थी म्हूण जाता आनी दुसऱ्यांक आमकां मेळिल्ली देणी आमी दुसऱ्यांक दिना. त्या पासत आमच्या मनान आमच्या काळजान सगळ्यो ज्यो चिंतना जावन आसात त्या चिंतनांचेर नियाळून तशेंच आमची पातकां जी जावन आसात त्या पातकांचेर नियाळून आमी सगळीं आतां म्हणया. हांव पातकी सोर पळवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारूंक सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्योन सदांच सांकवार मारीक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकूत करून आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. आमेन. सोम्या काकूत कर. सोम्या काकूत कर. क्रिस्ता काकूत कर. क्रिस्ता काकूत कर. सोम्या काकूत कर. सोम्या काकूत कर. प्रार्थुया. सोर पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा, स्वर्ग आनी संवसार तूच चलयताय. तुजे परजेचे प्रार्थना दयेन आयकून घे आनी आमच्या काळार तुजी शांती आमकां फावो कर. हे आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता वरवीं. तो खरो देव जो पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. हेब्रोवांक बरयलेले चिटी वेलें वाचप. भाव भयणीनो, देवा लागीं मनशाचो संबंद सांबाळूंक ताचे खातीर पातकां पासत दानां आनी येवन समोरूंक जावन एकल्याक महाआदनिकाक विंचून नेमता. तो आपुणूच अस्कोत देखून निरणपणान आनी चुकेन जियेता. ताचेर तो चुकीचें करूंक शकता. हे पासत पोरजेच्या पातकां खातीर तो येवन भेटयता. तेच पोरी
आपल्या पातकां पासत ताणें येवन भेटोवंक जाय. हो मान केन्ना कोणाकूच आपणावचो घेवंक जायना. एरोना पोरीन देवान ताका आपोवंक जाय. तेच पोरी क्रिस्तानूय म्हाका यादनीक जावचो मान आपणावचे घेवंक ना, पूण जाणें ताका हो मान दिला ताणें अशें म्हणलां, तूं म्हजो पूत, हांवें तुका आयज जल्म दिला. तेच पोरी आनीक एक ताणें ताका अशें म्हणलें, मेल्किसेदेका पोरी एकलोच एकलो यादनीक तूं सासणाच्या सासणाक. आपल्या संवसारांतल्या जिवितान जेजून व्हडल्यान बोब मारून आनी दुखां घोलोवन आपणाक मागतल्यांक वांटो जातलो ताका मागणें आनी प्रार्थना केलें तेन्ना ताची बोगते पासत देवान तें आयकलें. आनी देवाचो पूत जावनूय आपल्या कश्टां वरवीं कालतेपण कितें तें तो चिकलो आनी बापान ताका सोपोवन एकलेच उपरांत तो आपणाक खातीर आसलोलो सगल्या सोर्वंडाराची कारण जालो. आनी देवान ताका मेल्किसेदेका पोरी महाआदनीक म्हूण पाचारलो. देवाचें उतोरें. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब, मेल्किसेदेका पोरी एकलोच एकलो यादनीक तूं सासणाच्या सासणाक. परतून म्हणुया, मेल्किसेदेका पोरी एकलोच एकलोच यादनीक तूं सासणाच्या सासणाक. म्हज्या सुमयाक सोरेस्पराचें उतोरें, म्हज्या उजव्या हाताक बस. तुज्या दुस्मानाक हांव तुज्या पांयां तोळा घालतां. जबाब, मेल्किसेदेका पोरी एकलोच एकलो यादनीक तूं सासणाच्या सासणाक. सिंहासनांतल्यान सर्वेस्पोर राजपदवेची बेटकाटी तुज्या हातान दिता. तुज्या सत्रा वयर राजवट चलोय. जबाब, मेल्किसेदेका पोरी एकलोच एकलो यादनीक तूं सासणाच्या सासणाक. जल्मांतावन तूं राजा पवित्रायेन पलजडीत फांत्या आदीं दोव्या वरवीं तुका हांवें जल्म दिला. जबाब, मेल्किसेदेका पोरी एकलोच एकलो यादनीक तूं सासणाच्या सासणाक. सर्वेस्परान सोपूत दिल्लें उतर तो बदलचो ना. मेल्किसेदेका पोरी एकलोच एकलो यादनीक तूं सासणाच्या सासणाक. जबाब, मेल्किसेदेका पोरी एकलोच एकलो यादनीक तूं सासणाच्या सासणाक. उद्गार. Sorvesporak, soy sorvesporak, sorvesporak, soy. सर्वेस्पराक जोय जोय. देवाचें उतर जिवें आनी सुफोटीत. तें ताच्या काळजाचे ओत्रेक आनी चिंतनांत पालकिता. सर्वेस्पराक जोय. Sorvesporak, soy sorvesporak, sorvesporak, soy. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सान मार्को परमणी जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. एक दीस जुआंवाचे शिश आनी फारिसेव उपास करताले ते सोम्यान कांय जाणान येवन जेजूक म्हणलें, जुआंवाचे शिश आनी फारिसेव उपास करतात, पूण तुजे शिश करिनात ते कशें? आनी जेजून तांकां सांगलें, लग्नाच्या पावण्यांक न्हवरो तांच्या सांगाता आसो पर्यंत उपास करूंक जाता जायत. तांच्या सांगाता न्हवरो आसोसोर तांच्यान उपास करूंक जायना.
पूण न्हवऱ्याक तांचे मदलो काडून व्हरचो वेळ पावतलो आनी तेन्ना तो दीस येतोच ते उपास करतले. धुवन तुतूंक नासलोल्या लुकटाचो कोपो पोन्न्या आंग्रोस्त्रांक कोण मारीत जाल्यार नवो कोपो पोरण्या लुकटाची सुतां काडटा आनी फळो व्हडलो जाता. नवो सोरो पोन्न्या बुरल्यांनी कोण भरीत जाल्यार बुरली फुट्टली आनी सोरो व्हांवतलो आनी बुरल्यांचोय इबाड जातलो. पूण नवो सोरो नव्या बुरल्यांनी भरूंक जाय. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे. वाकानी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या म्हज्या भाव भयणीनो, आयच्या वाचपांचेर जेन्ना आमी नियाळ म्हूण करता, पयले सुवातेर जेजू जावन आसलो महायाज्ञीक. देवाचो पूत जावन आसून तो मनशाचो रूप म्हूण घेता, कित्याक आमा सोमेस्तान पासत खालतेकायेन वावरून कशें म्हूण देवान दिल्ली आज्ञा आपल्या जिवितान आमी ती पाळची म्हूण तो आमकां दाखयता. सदांच आमच्या ह्या संवसारी जिवितान आमी वावुरता. संवसारी जिवितान सगळ्यान गरजेचें म्हूण कितें, तें एक बरें कठीण प्रश्न म्हूण जावन आसा. कित्याक जण एकल्याक जर हो प्रश्न आमी घालता, वेगवेगळ्या मनशांक एक वेगवेगळी उतरां म्हूण मेवतात. पूण तरी पूण जर आमी सदांच मागणे आनी उपास म्हूण करता आनी मागणे वरवीं म्हूण आमी रावता, आमकां जाय तें फावो जाता. तेच आयच्या शुभ वर्तमाना वरवीं जेजू आमकां उगडास करून म्हूण दिता. जर आमी सदांच जेजू सरशी म्हूण रावता, भावार्थ आनी विश्वास म्हूण दवरता, तो आमकां जाय तें फावो करता. कित्याक हें जिवीत आमकां सर्वेस्पर देवा सरशी मेळ्ळां. जसो एक याज्ञीक आपल्या योजना वरवीं मिसान वांटो घेवन सगळ्या लोकांच्या पातकान पासत तो येवन भेटयता आनी त्या मिसा बलिदानान जेन्ना आमी वांटो घेता, आमची सगळीं पातकां धुवन आमकां परतून देवाच्या कृपेन एक न्याय जिवीत फुडें व्हरूंक म्हूण आमकां कृपा म्हूण मेळटा. तशेंच आमी ह्या दिसांनी आमी चडशी ऑनलायन मिसांनी वांटो घेता. पूण जेन्ना आमी खरेंच भाशेन इगर्जेन येवन आमी मिसान वांटो घेता, जेजू आमचे कुडीन भितर येवन आमकां तो फुडें वचपाक आपली बळ शक्ती दिता. त्याच वरवीं देवाचें उतर जेन्ना आमी आयकता आनी त्या उतराक आमी कान दिता, ते वरवीं आमी आमचें जिवीत जियेता, आमी सदांच प्रमाणीकपणान म्हूण रावता. तर म्हज्या भाव भयणीनो, ह्या मिसा बलिदानान वांटो घेता तेन्ना सदांच जेजू सरशी रावून भावार्थ विश्वासान तो दाखयता ती वाट आमी फुडें सरूंक म्हूण देवाची कृपा आनी आशिर्वाद ह्या मिसा बलिदानान आमी मागुया. तशेंच ह्या संवसारा पासत आमी मागणी करुया. सर पदवेदारां आनी काकुत्सारा देवा, तुज्या आख्खे वचणीचो तूं अप्रमीत मोग करताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडेखाल कश्टावलेल्या पासत तुका आमी प्रार्थनान उबारता. ती कणवळायन आयकून घे. ही अविचित सुरू जाल्ली पेस्त पिडा निरंतराला खायन येवंक, हे पिडेक लागून धगधगतल्यांक बेगीनूच एक इलाज आनी तांच्या कुटुंबाक फावो ती बळ मेळची खातीर तुजो आदार मागून तुजे सरशी आमी येता. ह्या पिडेचेर अभ्यास करतल्या विज्ञानांक एक गुणातीक वॅक्सीन बेगीनूच सोदून काडूंक आदार दी म्हूण आमी तुजे लागीं मागता. आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायकेक अधिकाऱ्यांक परजेचे बरेपणा खातीर फावो ती पावलां मारूंक तुजे जाणवायेन उजवाडाय. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. गीत घेवया पेज 37 C22. माफी मागता शांती दिता देवा पेल्याक मोगान विंगून, बोजी वपनी करूंक येता. बाबोयनीचो रगतो रास ही बेटो
म्हज्या भाव भयणीनो, हे म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावन म्हण मागत. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखे पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पर मानून घेवन. प्रार्थुया. सर्वेस्परां, जितले पावटी आमी ही बळयेचो उगडास धरून समारंभ करता तितले पावटी आमच्या सोडवणेचे वावर तूं चलयताय. देखून ह्या पवित्र गुटान फावो ते परी वांटो घेवंक आमकां निर्मी म्हूण मागता आमच्या सोम्या जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमची सोबे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परा थंय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवीदार आनी सासणाच्या देवा, सर काळी आनी सर ताई जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. मोगान आमी ताचें मरण समरमता. जिव्या वावरतान ताचें पुनर्जीवनपण परगोडता. तीर बरवाशान ताच्या महिमेक येण्याक आमी अत्रेकता. देखून आतां देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. पवित पवित, पवित पवित, पवित सर्वेस्पर तूं, स्वर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. हुंसुर्गी तुका जोय जोय. सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका जोय. हुंसुर्गी तुका जोय जोय. बापा, खरोच तूं पवित. तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कश्ट मारूंक सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासन तो मोडलो. तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी समेज घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुजी. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेज घेयात आनी हातले पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणीक करोराचे हे रगत. पातकाचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेज मनशा पासत ते वार उरतले. हे म्हज्या उडासाक करात. भावार्थाचो गुण परगटुया. सोम्या जेजू तुजे मरण आमी समरमता. तुजे पूर्ण जीवनपण आमी परगटा. तुज्या येण्याक आमी अत्रेकता. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्याय देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पर, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भागवेन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकीक वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्ल्यान ते आमच्या भावा भयणींची काकूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. आंकवार मोरये देवाचे माये सांगाती, तिच्या पोती भागवेन झुजय, भाग्यवंत धर्मदुता आनी सर काळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. ताच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगता, त्याच जेजू तायन पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणा. आमेन. आमच्या सोडवणाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेले प्रार्थन आमी सगळीं धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुझे नांव पवित्र जावं. तुझे राज आमकां येवन, तुजी खुशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं.
आमचो दिसपटो गिरायत आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगस आनी आमकां ताणेन पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत संस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखांक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशेन उतरेकता तर आमकां तुज्या उदार काकुतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणांक. सोम्या जेजू क्रिस्त तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां हांव दितां. आमच्या पातकाचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूच तिका एकवटोवन सांबाळ जो जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक माय मोगान शांती दियात. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी जी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयला ती आमी सगळीं सभागी. सौम्य तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं सदांच हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता. सगळ्या वस्तून परस तुजो हांव मोग करता जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजे भोव अमोळीक मांस रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून आत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजान ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतून आसलेल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटता. तुजे सरशिलो कडसरूंक म्हाका केदीच दिवं नाका. आमेन. गीत घेवया पेज 71 D42. तुझ्या
देव आमचो मोग करता. हो मोग आमी वळखून घेतला आनी ताचेर आमी विश्वास ठेवला. प्रार्थुया. देवा आमचे बापा, तुवें आमकां एकाच स्वर्गीच्या उंड्यान दादोशी केलें. तर एका काळजाची आनी एका मनाची आमी जावच्याक आमची मनां आनी काळजां तुज्या मोगान आत्म्यान भर. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पूर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आनी सर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात जेजूच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. गीत घेवया पेज 96 F 22.